पंचामृता के सारे प्रोडक्ट्स जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड, वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। नमस्कार. आयच्या या खाशेल्या कार्यावळीत तुमच्या सगळ्यांक येवकार आनी ऑब्वियसली गोंयभर ज्या विशयाचेर चर्चा चल्ल्या तो म्हळ्यार जे काल घडले ते गार्बेज उडोवपाचो प्रकार आनी थंयच्यान घडिल्ली ट्रेजडी. ह्या ट्रेजडींतल्यान आमी आज फक्त ह्या ट्रेजडी विशीं उलोवपाना, निश्चितूच ह्या ट्रेजडीचे जे वेगवेगळे आस्पेक्ट आसा तांचेर आमी चर्चा करतलेच, पण तातूंतल्यान एक जो व्हडलो प्रश्न तयार जाता तो म्हळ्यार एक समाज म्हण आज आमी खंय वतात आनी आमी खंय कमी पडटात. आणि 3 मानेस आसा म्हजे बरोबर. पयली आसात गोंयांतले नामनेचे शिक्षक रवींद्र केळेकर ज्ञान मंदिराचे हेडमास्टर अनंतबाब अग्नी. दुसरे आसात म्हणजे गोंय विद्यापीठा भितर जे शिकयतात, तरणाट्या बरोबर काम करतात ते प्रोफेसर युगांक नायक. आणि तिसरे आसात म्हणजे गोंयांतले नामनेचे पुलीस अधिकारी DYSP संदेशबाब चोडणकर. हांव अग्नी सर तुमचे कडच्यान सुरवात करता. ह्या घडणुके वयल्यानच करुया. तुमी जेन्ना ह्या घडणुकेचो एकूण क्रम पळयतात तेन्ना तुमकां दोश खंय असो दिसता? कित्याक विचारता हांव, कारण जेन्ना तो व्हिडिओ सुरवातीक व्हायरल जालो तेन्ना सगळे जाण त्या व्हिडिओचेर कमेंट करताले. जेन्ना ही ट्रेजडी जाली नेक्स्ट डे तेन्ना सगळे जाण त्या ट्रेजडीचेर कमेंट करपाक लागले. आमची एक अशी जाला सोशल मिडियाचेर सध्या की कमेंट्स आफ्टर कमेंट्स आमी कीबोर्ड वॉरियर्स जाल्यात. सो एक समाज म्हण तुमी जेन्ना आनी भुरग्यां बरोबर काम करतात, तुमी वेगवेगळ्या फिल्डा भितर एक्टिव्हिजम करतात, तुमकां आज कोणाक हो दोश खंय आसा असो दिसता? प्रमोद बाब, खूप बऱ्या विशयाचेर आणि महत्वाच्या विशयाचेर तू हे डिबेट घडोवन हाडल्या. म्हाका दिसता दोश जर कोणाकय दिवपाचो जालो जाल्यार सगळ्यांत पयलीं हांव बोट म्हाकाच दाखयतलो, कारण हो व्हिडिओ त्या घडणुकेचे पयलीं हांवें पळयल्लो. हांवें बरी रिएक्शन दिलें ना आनीक वायटय रिएक्शन दिलें ना. हांव ओगी रावलो. सो सायलंट रावप हो सगळ्यांत मोठो दोश, जो दोश हांव स्वताक घेता. अनफॉर्च्युनेटली तुवें जशें म्हणलें की मोबायलाचेर, व्हॉट्सएपाचेर, फेसबुकाचेर जस्ट रिएक्ट जावप, कांयच खबर नासतना, बॅकग्राऊंड खबर नासतना, कोण बरोबर कोण चूक हें खबर नासतना हे खूप वाडपाक लागलां. आनी हातूंतल्यान खुबश्या जाणांची बदनामी जावप, बरे बरे रिस्पेक्टेड लोकांची बदनामी जावप, ह्यो खूब घडणुको आमी घडटना पळयल्यात. म्हणटकीर आमकां सोशल मिडियाचेर खूब रिस्पॉन्सिबल जावचें पडटलें. आनी सोशल मिडिया सुद्दां म्हाका दिसता की आतां फेसबुकाचेर फेक अकाउंट्स ओपन करप किंवा बाकीच्यो खंय तरी ताचेर रिस्ट्रिक्शन्स येवपाक जाय. खंय तरी जाका प्रॉपर आयडेंटिटी आसा तोच बाबा एक आपल्याली प्रोफायल ओपन करपाक शकतलो, अशी कितें तरी बंधनां आसपाक जाय. आनीक तेन्नाच म्हाका दिसता की जेन्युइनली कोण तरी जो हें आसा, जाका आयडेंटिटी आसा फेसबुकाचेर, तोच रिएक्ट जावपाक पावतलो. नाव कमिंग बॅक टू तुगेलो प्रश्न जो आसा की दोश कोणाक, म्हाका दिसता दोश हांवें जशें सांगलां, दोश म्हजे कडच्यान स्टार्ट जाता आनी द होल सिस्टम ही दोशी जाल्या. आयचो समाज हो असंवेदनशील जाला. आमच्या कोंकणी भितर 10 जाण थंय देव म्हणटाले, अशे तरेची संकल्पना 10 जाणांची. आज 10 जाण न्ही, आमी घरांतलेच लोक सुद्दां वी आर नॉट युनायटेड. आमी घरांतल्याच लोकांक सुद्दां जशें खूब पयलीं, म्हाका दिसता जवळ जवळ 8-10 वर्सां पयलीं तुवें एक बरो प्रश्न मांडिल्लो, जेन्ना फेसबूक, व्हॉट्सएप हे नवेंच येवपाक लागिल्लें, आनी तुवें बरो तो तेन्ना आमी विनोदान घेतिल्लो की बायलेक सुद्दां बर्थडेच्यो विशीस फेसबुकाचेर आनी व्हॉट्सएपाचेर दिवपाचो काळ सुरू जाला म्हणून. सो थंय सुद्दां म्हणजे ती संवेदनशीलताय न्ही. हांवें बायलेक म्हज्या विश करपाक जाय घरा कडेन, आमी फेसबुकाचेर व्हॉट्सएपाक इतल्याक आमी पावल्यात. आनी म्हाका दिसता मुळांत आमचो समाज असंवेदनशील जावपाक लागला. शेजारच्या घरांक जर कोण तरी रडलो जाल्यार म्हजें काळीज हालतालें. आयज म्हज्या घरांक सुद्दां कोण रडलो जर जायत जाल्यार म्हजें काळीज हालना, म्हज्या काळजाक पिळ पडना, अशे तरेची परिस्थिती जाल्या. आनी म्हाका दिसता पुराय समाजाक, पुराय सिस्टमीक, शासन आसा तातूंत भितर, कावन्सिलींग जाचेर मुखार येतले आमी, म्हाका दिसता की पुराय समाज, पुराय सिस्टमीच आमी दोशी, पुराय सिस्टमीकच आमी दोशी धरपाक जाय. युगांक बाब, हांव पुलिसिंगाच्या हाजेर मागीर वता, पण तुमी जेन्ना तरणाट्या बरोबर आज काम करता, ज्या तरेन ही क्रोनॉलॉजी आसा, इट्स अ व्हेरी डिस्टर्बिंग क्रोनॉलॉजी. आज आमी हांगा बसून उलयतात की दोश कोणा दिवपाचो का म्हणून, पण ज्या मनशान तो व्हिडिओ शूट केल्लो त्या मनशान आपल्या वाठारा भितर कितें तरी चुकीचें जाता म्हणून शूट केल्लो, तातूंतल्यान मुखार ज्यो गजाली घडल्यो त्यो इतल्यो ट्रेजीक घडल्यो की आज आमकां समाज म्हणून विचार करपाचो वेळ आयला. तुमी युगांक बाब एंटायर क्रोनॉलॉजी कशी पळयता? वेल प्रमोद, ही गजाल जर तूं एक बारीक जर पळोवंक गेलो
जाल्यार द काइंड ऑफ जनरेशन वी आर डिलिंग विथ, दिस इज अ डिजिटल जनरेशन. यू कॉल देम अ डिजिटल नोमॅड ऑर वॉट एव्हर इट इज. ही पिळगी जी आसा पळय, द 21-year-old guy who is born with a digital which is a digital generation today. Okay, so आणि हातून जे सोशल मिडियाचे जे उदात्तीकरण जाला, फॉर देम सोशल और आमच्या सगळ्या कोणाकूय की वी कन्सिडर सोशल मिडिया एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ वॉट वी आर टुडे. ओके, सो हो सोशल मिडिया म्हणटा तो हो एक हत्ती जाला. कोणाक ताची सोंड दिसता, कोणाक ताचो पांय दिसता, कोणाक ताची हे दिसता. सो हातून न्ही एक ऑक्सफर्ड डिक्शनरीन दर वर्सा एक वर्ड ऑफ द इयर काडटा. And this year to 2025, they had called this word called rage bait. Okay, की rage bait म्हणजे कितें की it was considered as a slang, but Oxford University incorporated it today. It is an online content deliberately designed to elicit anger or an outrage. सो हो प्रकार जो रेज बेटाचो प्रकार हो जो प्रकार जाला तो रेज बेटाचो म्हणजे तिडक. कळ्ळें? आता कोणे तो व्हिडिओ शूट केला ताचे इंटेन्शन वॉज लायक की आपण कोणाक तरी एक देख दिली. कळ्ळें? जर ताणें तो व्हिडिओ काडिनासतना जर ताका देख दिल्ली न्ही जाल्यार बरें जावपाचें. आनी तो ज्या पद्दतीन तो उलयता ताजे कडेन तो डेफिनेटली कळटा की हो 21 वर्साच्या पिरायेच्या भुरग्या परस व्हडलो कोण तरी. कळ्ळें? सो हाजो इंटेन्शन हे चुकीचे नाशिल्ले, बट आमचें कितें जालां की आमी दर कितें गजाल आसा ती सोशल मिडियाचेर आमकां घालपाक जाय. आनी हातून हांव युगान बाब सदांच म्हणटा एक गजाल की सोशल मिडिया ही एंटी सोशल मिडिया जावपाक लागल्या काय म्हणून. एक्झॅक्टली. ती सोशल मिडिया पयलीं कशें आशिल्लें जाल्यार प्रमोदाचो डिझायन समजून घेवपाक जाय. आनी सोशल मिडिया वॉज लायक एन ओपन मिडियम, वॉज लायक अ फ्री मिडियम. कळ्ळें? आयज सोशल मिडियाचे गँग्स जावपाक लागल्या. हे जे व्हॉट्सएप ग्रुप्स आनी हे जे आसा पळय, कळ्ळें तुका, हे इनसाइट एक विशिष्ट पद्दतीचो राग इन्सिस्ट करपाची ही जी गँग्स जावपाक लागले. सो सोशल मिडिया हॅज बिकम दीस सर्कल्स. कळ्ळें? अँड विच इज डेफिनेटली एन एंटी सोशल थिंग. कळ्ळें? जो सोशल मिडिया आमी म्हणटा की ह्यो ज्यो गँग्स म्हणजे हांव म्हज्या विचाराचो और फ्रेंड सर्कलांतलो एक ग्रुप करता, थंय तो व्हिडिओ व्हायरल जाता, तो व्हिडिओ मागीर आनी खंयच्या तरी ग्रुपान वता. कळ्ळें? आनी हो जो राग आसा पळय, दिस इज वॉट द एक्झॅक्ट रेज बेट कल्चर इज ऑल अबाउट. कळ्ळें? एक रेज मनान एक हें आसा आनी तुका बेट दिवप. कळ्ळें? तुका एक हायस दाखोवप आनी तातूंतल्यान हें सगळें सर्कल जाता. सो डेफिनेटली दिस पॉइंट इज दॅट की ही जी गजाल जाली इट्स एन कलेप्स ऑफ अ सिस्टम. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट पुलिसिंग और एनीथिंग. कळ्ळें तुका? in terms of parenting, in terms of moral police, what we are trying to do, it is a collapse of our moral system, what I see. या ह्याच मुद्द्याचेर युगांत संदेशबाब तोडणकर मरे वता आनी कित्या खातीर कारण एज अ पुलीस ऑफिसर तांची खातीर आतां नवीन आव्हानां तयार जावपाक लागल्यात सोशल मिडियाक लागून. संदेशबाब तुमी ह्या गजाली कडेन कशें पळयतात? ही जी क्रोनॉलॉजी आसा, कारण मागीर पुलिसेन FIR केली, मागीर ताका समन्स धाडले, आपयले, हे सगळे गजाली ड्यू कोर्स ऑफ प्रोसेस आसा हातूंत भितर. एज अ पुलीस ऑफिसर तुम्ही ही जी एंटायर क्रोनॉलॉजी आसा ती कशी एनालायज करतात? Whether it is as a police officer or whether it is as a civilian, the first presumption in law is ignorance of law is not an excuse. Everybody should know what is the law. Suppose he has come across that fellow throwing something. Okay, as far as his recording of the video is concerned, okay, he's trying to collect some kind of evidence. Thereafter, what happens? Thereafter, our criminal justice system requires the person should inform the authority, whether it is police, panchayat, municipality. These are the authorities under this garbage. And thereafter, the authority will take cognizance of the thing. Of shooting a video, making it viral, it amounts to social media defamation. In every case, even when the police arrest somebody in a cognizant offense and take the photographs and all, police are also prohibited not to publish because there is a presumption of innocence against everybody. He has to be proved guilty in a trial, and
this kind of shooting of videos without going to the authorities and publishing by the news channel or the social media amounts to violating the fundamental rights of a civilian, which is guaranteed under Article 21 of the Indian Constitution, which says आता किती झालं? presumption of innocence. You cannot. ताजी उपरांत जे झाले ताजी उपरांत जेन्ना पुलिसेन त्या व्हिडिओची दखल घेतली FIR झाली ताका आपयलो हाजेरूय आज टीक जावपाक लागल्या. तुम्ही ह्या गजाली कडेन कशें पळयतात? व्हॉट हॅपन्ड आफ्टर दॅट? Now what they say, when police comes across this kind of a thing, police has taken a view and registered a cognizable offence, which police are entitled to register. Thereafter, to give a opportunity to the so-called person or accused to say his side, police have not arrested him. Police have, as required under the law, police have given him a notice under 35 BNSS. He was called, he was heard. And again, he was called the next day. And in between these things happened. So, as far as police is absolutely right in what procedures they have followed. Now, thereafter, why he has committed this? Why he has committed this act? From where did the illegal weapon come? Why he had to keep this weapon? What was these are all the part of the further investigation. हांव ह्याच मुद्द्याचेर अग्नी सर तुमची म्हऱ्या येता. अग्नी सर ह्याच मुद्द्याचेर तुमची म्हऱ्या येता. आज ही आमी प्रत्येक जर आमी सोशल मिडिया ओपन केली की हो जबाबदार तो जबाबदार तो जबाबदार पुलिसीन अशें करपा जायनाशिल्लें. इन हायंडसायट आमके उलोवप खूब सोंपें. बट व्हॉट डू यू थिंक? आय स्टार्ट विथ द बेसिक थिंग. कारण तुम्ही मार्ग सारख्या संस्थे कडेनूय संलग्न आसात. आणि आज जेन्ना आमी रस्त्या वयल्यान वतात तेन्ना आमकां गोंया भितर म्हाका दिसता दर 5 किलोमिटराचेर तरी एक गार्बेज ब्लॅक स्पॉट दिश्टी पडटा. कितें जालां आमकां? जी गजाल एक 10 वर्सां पयलीं दिसनाशिल्ली ती गजाल आज सर्रास गोंयच्या रस्त्यांचेर कित्याक दिसपाक लागल्या? व्हॉट हॅज हॅपन्ड टू अस? ताजे फाटले कारण आमी जे गव्हर्नमेंट ऑथॉरिटीज आसात, कन्सर्न डिपार्टमेंट्स आसात तांकांय बी रिस्पॉन्सिबल धरचे पडटले. आता सिटी जी आसात, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ज्युरिस्डिक्शन जे आसात थंय घरा कडेन तुमकां प्रत्येकाक हे दिल्ले आसात, डस्टबिन्स दिल्ले आसात आनी ते सकाळ फुडें गार्बेज कलेक्ट करपाक लोक येता. पंचायतींनी अशी सिस्टीम आसा काय कितें? पंचायतींनी सिस्टीम ना. 3 दिसांनी 4 दिसांनी. कालच म्हजो एक फ्रेंड म्हाका कंप्लेन करतालो की आपल्याले घरा कडेन जी डेली जी हे जाता वेस्ट तयार जाता जेवणाची ड्राय आनी दोन्ही वेट दोन्ही हे की आपल्याक डिस्पोज ऑफ करपाक ते स्कोपच ना. सो आपल्याक नियरेस्ट जे खंय आसा थंय व्हरून उडोवचें पडटा. आणि सिटी भितर सुद्धा आज मडगांव शारांत हांव रावता. मडगांव शारांत देर आर एटलीस्ट सच 7-8 ब्लॅक स्पॉट्स जंय सर्रासपणान लोक हाडटात आनी गार्बेज उडयतात. सो जर प्रॉपर जर सिस्टम जर अवेलेबल असली जर जायत जाल्यार लोक उडोवचे नात न्ही. आता पयर हो सुद्धा इन्सिडंट जर तो घडला थंय सुद्धा आमी जर पळयलें जाल्यार थंय इट इज नॉट जस्ट एकले भुरग्यान हाडून उडयलें ना ते थंय बाकीच्यांनी कितलीशीच गार्बेज आसा पळय. सो तो स्पॉट म्हज्या कोतान इज नोन फॉर अशे तरेचें हाडपाचें आनी उडोवपाचें. म्हणटकीर तशी जर थंय जर प्रॉपर फॅसिलिटी जर प्रोवायड केल्ली जर जायत डिपार्टमेंटान आनीक बिकॉज कितलेशाच म्युनिसिपालिटीक कितलेशाच पंचायतींक आमकां खबर आसा हायकोर्टान लिटरली सरपंचाक हाडून उजरायिल्ले आसात आनी तुमचेर एक्शन घेतले म्हणून. आनी प्रत्येक पंचायतीन आतां गार्बेज डिस्पोजल हे युनिट्स करपाक लायल्यात. पण ती आर दे फंक्शनल? सामान्य मनशाक आपल्या घरांत तयार जाल्लो कोयर व्हरून उडोवपा सारकी आमचे कडेन सिस्टीम आसा? द आन्सर इज नो. त्यो जर सगळ्या सिस्टमॅटीक जर प्रत्येकाक जर लागीं जर सादी डस्टबीन दवरपाक आतां व्हडली दवरपाक जातात एक आफ्टर तुवें जशें म्हणलें 5-5 किलोमिटराचेर म्हणून प्रत्येक वॉर्डा भितर म्युनिसिपालिटीच्या और पंचायतीच्या 1-2 डस्टबिन्स डेली दवरप शक्य आसा. ती सुद्दां दवरिल्ली दिश्टी पडनात. आणि ताका लागून की लोकांक जे सोंपेपणी खंय उडयतले कोयर लोक मागीर फायनली वी कॅनॉट ब्लेम द कॉमन पीपल. कोयर जर उडोवपाक जाय खंय तरी. सो जंय एक ठरावीक ठरयिल्लें आसा थंय हाडटा उडयतात. हांव सादी गजाल सांगता. म्हज्या स्कुला कडेन हांगा जस्ट 50 मिटरांचेर असोच एक हे आहलो. गार्बेज भरताली सामकी. खंयच्यान हाडून उडयताले? लोकल लोक न्ही. 5-7 किलोमिटरा वयले लोक हाडटाले आनी थंय उडयताले आनी मागीर ऑफिसाक वताले. हांवें त्या वाड्यावयल्या लोकांक सांगलें. हांव म्हणलें म्हज्या भुरग्यांक घेवन म्हज्या टिचरांक घेवन थंय रावता. तुमच्या घरांतलो एकच मनीस डेली म्हाका दियात. 8 दीस करया बंद जातलें. अनफॉर्च्युनेटली त्या लोकल एरियेंतलो एकय मनीस म्हजे बरोबर तयार जालो ना.
म्हणजे की आम्ही जबाबदार आसात न्ही ह्यो गार्बेज तयार करपाक बरोबर बरोबर आणि या. गव्हर्नमेंट हे तयार आसा. सो हांव फकत एकच की वी आर इनसेन्सिटिव्ह. आम्ही इनसेन्सिटिव्ह जाल्यात, आमकां कांयच पडून गेलं ना. म्हाका म्हाका म्हजे जर या मुद्द्याचेर म्हाका मुद्दम तुमकां एक गजाल सांगता. एक इन्सिडंट जो आय बिकॉज जस्ट 2 वीक्स बॅक आय वॉज टॉकिंग टू अ सरपंच आणि अशेंच एका ब्लॅक स्पॉटा विशीं हांव डिस्कस करतालो. ताणें म्हाका एक इंटरेस्टिंग गजाल सांगली आनी म्हाका दिसता युगांक तुवें हाजेर उलोवचें. ताणें म्हाका सांगलें की आमी म्हणपाक लागले गोंयकारांनी कितें केलां, आमच्या घराच्या सायडीच्यान 3-4 रूम काडल्यात. बीच एरिये भितर आनी नॉर्थाक तर हें भयंकर जालां. तांकां सारकी त्या 4 रूमा खातीर ते 4 रूम काडप आनी ते भाड्यान दिवप. मागीर फाटल्यान एक तुगेलो एक टॉयलेट बांदप 4 जाणां खातीर. त्या 4 जाणांचो गार्बेज टॅक्स बी कोण भरना. तांची भाडी मात आमी सर्रास सगळे जाण घेतात. आणि जर पंचान जर वचून विचारलें, आय एम टेलिंग द अदर सायड ऑफ द सिवीक ऑथॉरिटी कितें तांकां फेस करचें पडटा तें. अरे तुका मतां जाय मरे, तूं मतां मागपा येतलो मरे आमचे कडेन आनी आज येवन आमकां हें सांगता. ही भाशा आमची गोंयकार उलोवपा लागल्यात. सो आमकां 4 रूम मारून जी भाडी मेळटा पळय ती भाडी जाय आमकां. पण थंय जे गार्बेज कलेक्शना खातीर जो गार्बेज टॅक्स भरचो पडटा तो आमकां नाका. मागीर त्यो ज्यो भायल्यान गोंया आयल्यात त्या तांणी येवपाचें हांगा आनी गार्बेज व्हरून जाय थंय उडोवपाची. आता मुद्दाम हातूंतल्यान एक प्रश्न आहा. म्हाका अग्नी सरान एक बाजू सांगली, हांव तुका एक आनीक बाजू सांगता. सो तुजी मतान हें कितें, सिवीक ऑथॉरिटीजाची फेल्युअर काय सिवीक सेन्साची फेल्युअर? आय थिंक इट्स बोथ कळ्ळें तुका. आनी हातून सगळो केंद्रबिंदू जर कितें आसा न्ही जाल्यार प्लॅनिंग आसा आमचें. कळ्ळें की फॉर एक्झाम्पल गोवा इज अ स्टेट, कळ्ळें तुका, विच इज द ओनली स्टेट प्रोबेबली इन द इंडिया जंय तुका म्युनिसिपल एरियेंतले वॉर्ड काडून पंचायत जाल्या. तुगेली गोंय विधानसभा इज इन पंचायत टुडे. ताळगांव पंचायत कशी जाली हें सगळ्यांक खबर आसा. कळ्ळें. सो आमकां अर्बनायझेशन, अर्बन प्लॅनिंग, कळ्ळें, हे आमी पर्स्पेक्टिवान केन्ना हाडूच ना. आनी ताजें रिफ्लेक्शन आज आमकां ह्यो सिटी दिसता. आतां तुवें योग्य मुद्दो काडलो की रुरल एरियेन जे आसा पळय 10 वर्सां पयलीं गार्बेजीचो प्रॉब्लेम नाशिल्लोच. की रुरल एरिया वॉज लायक अ सेल्फ सस्टेनन्स. कळ्ळें तुका. थंय तुका उदकाच्या पोतान, कळ्ळें तुका, थंय नुस्तें कशें येतालें, नुस्तें खोल्यांनी वर्सां पयलीं सुद्दां तुगेलें दूद हें तुगेलें डेअरींतल्यान हें नाशिल्लें. हें तुका डायरेक्ट थंय हातून म्हणजे जी लोकल डेअरी आसा पळय दूद घालता आनी मागीर थंय गोवा डेअरी व्हरता थंयच्यान कितलेंतल्यान येतालें. बरोबर. सो आज हे तुगेलो जो व्याप जो आसा पळय सिटींतल्यान जो तुगेलो हातून ग्रामीण भागान पावला आनी आमकां गार्बेज हो प्रश्नूच ना अशा अंधश्रद्धेन आमी जगता. कळ्ळें. आज तुका रुरल एरियेन तुगेले गार्बेज जमा करता. जर तांकां विचारलें न्ही गार्बेज खंय व्हरता, इट इज अ बर्मुडा ट्रायंगल. पहिली गजाल म्हणटा ती गार्बेजीचो प्रश्न जेन्ना आमी म्हणटा पळय, इफ गार्बेज इज सेग्रिगेटेड विच इज युअर ड्राय वेस्ट अँड युअर वेट वेस्ट, हे बेसिक गजाल आसा. जर ही सेग्रिगेट जाली गार्बेज जाल्यार तुजो 90% प्रश्न सॉल्व जाता. Now this is nothing to do with your civic authority. This is to do with a civic sense. कळ्ळें. की गार्बेज एकदा तुगेलो कोण कलेक्ट करपाक आयलो पळय विच कॅनॉट बी सेग्रिगेटेड. कळ्ळें. दुसरी गजाल इट फॉरगेट, आमी खूब व्हडल्यो गजाली उलयता की आमी ब्लॅक स्पॉट्स आनी हे गजाली. तूं जर असो पुला वयल्यान गेलो, गोंय इज अ 100% लिटरेट स्टेट जे 1 वर्स पयलीं सरकारान जाहीर केलें. कळ्ळें. की तूं जर पुला वयल्यान जर वता खंय बाणस्तारी पुला वयल्यान ऑर पर्वरी पुला वयल्यान ऑल अटल सेतू वयल्यान बऱ्यो गाडयो, कळ्ळें तुका, विच हाय क्लास व्हेकल्स, लक्झरी व्हेकल्स जे निर्माल्य आहा पळय ते प्लास्टिकच्या पिशवेन कवर करून उडयता. कळ्ळें. ह्यो तुका ब्लॅक स्पॉटा वयलो गार्बेज दिसता तरी, बट असल्या गजालींचे तुका गार्बेज दिसना. हे सुशिक्षीत गोंयकार करतात. कळ्ळें. हाजो म्हाका दिसता की तुगे सिवीक सेन्स आनी सिवीक ऑथॉरिटी जेन्ना म्हणटा पळय मेन फोकस इज द प्लॅनिंग. कळ्ळें. की आज गोंय सरकारा कडेन वेस्ट मॅनेजमेंट डिपार्टमेंट आसा, बट कचरा प्रकल्पाचो विशय कुडचड्यार कितें जाल्या आनी तुगेलो हांगा वयर नॉर्थ गोवा कितें जाल्यार सगळ्यांक खबर आहा. तुमी बाकीच्यांचो कचरो आमकां हाडून घालनाका. कळ्ळें तुका. सोनसोडो कितें जाल्यार सगळ्यांक खबर आसा. कळ्ळें तुका. वी आर जस्ट आमी एक गार्बेज हो विशयूच ना म्हणून ह्या अंधश्रद्धेन आमी जगता. कळ्ळें तुका. आनी जो मेरेन तो सोनसोडो जायना, कळ्ळें तुका, आमकां जाग दोळे उगडनात. हांव संदेश बाब तुमचे
इतल्याच खातीर सेम प्रश्न विचारतात. सिवीक सेन्साचो फेल्युअर वो सिवीक ऑथॉरिटींचो फेल्युअर. कारण एक जाता, गार्बेज सुद्धा उडयतना मेळ्ळो न्ही आमकां कोणी, आमी पुलिसेक फोन मारता. मागीर पुलिसेन येवन मागीर कितें करपाचें हो एक मोठो प्रश्न जाता भितर. पण तुम्ही एकदा तुमच्या अनुभवा प्रमाणे हो फेल्युअर खंयचो, सिवीक सेन्साचो काय सिवीक ऑथॉरिटींचो? सिवीक ऑथॉरिटी जी आसा ते सिव्हिलियन्साचोच जाल्लेले जे सिव्हिलियन्स आसा तेच सिवीक ऑथॉरिटीन आसा. अशें न्हू की फक्त ऑथॉरिटीनूच कॉग्निझन्स घेवपाक जाय. प्रत्येक मनशाक सिवीक सेन्स आसपाक जाय. हांव तुका एक एग्जांपल दिता. हांव एक पुलीस क्वॉर्टर्सान रावतालो, ग्राउंड प्लस 1. जाल्यार भायर मातशें हांवें ते बरें ग्रीनरी केल्लेली, कित्याक बऱ्या लोकांक दिसताले. फर्स्ट फ्लोरार रावता तो वयल्यातल्यान कचरो म्हाज्या गार्डनान उडयतालो, तोय पुलीसूच. अशा तरेचो सिवीक सेन्स जेन्ना मनशाक आसता, म्हणजे माझ्या घरातलो कचरो व्हरप आनी तुज्या दारान उडप, असो प्रत्येकाचो एटिट्यूड आसा. आता तूं म्हणटा जर कांय उडोवपाची वेवस्था नासली सुद्दां जाल्यार वेवस्था मागीर येता. पयलीं तुवें आपल्या घरातलो कचरो, तुजी जबाबदारी न्हू, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाची? तुजी. तूं भायल्या काडिना तो, म्हणजे तुवें खंय तरी ती एकठांय करून दवरपाची आसता. आनी खंयची पंचायत जावं, खंयची म्युनिसिपालिटी जावं सीसीपी जावं, कितें ना कितें तरी वेवस्था आसतली. दिसता ट्रक येता घेवन वता, पण तूं नाजाल्यार तूं आपल्या घरानूच दवर न्हू तो. तूं लोकांच्या घरान कित्याक उडयता? पब्लीक प्लेसान कित्याक उडयता काडून तूं? आनी पुलिसेक हितून सामको लिमिटेड रोल आसता. पुलीस जी बाकी सगळी कामां करता हेच्या बरोबर हे सामके कमी हेचे बी हितून जास्त बरोबर. हय, पण सिवीक सेन्स हो स्कुलांतल्यान आनी फॅमिलींतल्यान स्टार्ट जावपाक जाय. सिवीक ऑथॉरिटी कितें ₹500 फायन मारले म्हणून सिवीक सेन्स सुदारपाचो ना. तो ऑथॉरिटी आसा, पण पयलीं आमी आमकां स्वताक ब्लेम करपाक जाय. प्रत्येक मनशाक सिवीक सेन्स आसा काय ना. बरोबर. आणि हांव ह्याच मुद्द्याचेर अग्नी सर तुमचे म्हऱ्या येता. एक शिक्षक म्हणून हांव कित्याक विचारता, कारण फाटल्या 2-3 आठवड्यां भितर अशी कांय घडणुको घडल्यात जे आमचे तरणाटे आर इनवॉल्ड इन व्हेरी अनफॉर्च्युनेट इन्सिडेंट. तो मागीर दोना पावलाचो एक्सिडेंट जावं, तातूंतल्यान ते हॅलो पापा व्हायरल गेले. ताजे उपरांत ह्या फाटल्या 8-10 दिसां भितर तरणाट्यांचे जीव गेल्यात रस्त्यांचेर. कांय जाणांचे रॅश एंड नेग्लिजंट ड्रायव्हिंग म्हूण गेल्यात, कांय जाणांचे दुसऱ्याचे रॅश एंड नेग्लिजंट ड्रायव्हिंग म्हूण गेल्यात. आणि आता ही ट्रेजडी जाल्या. ह्या ट्रेजडी भितर तर अशें की आता किती उलोवचें तें कोणाक समजना. कारण एक बारीक इश्यू गार्बेज उडोवपाचो समाज म्हणून व्हडलो इश्यू तो. पण एक फ्रॉम द जशें संदेश बाबान सांगलें, फ्रॉम द क्रिमिनल पर्स्पेक्टिव्ह इट इज अ व्हेरी व्हेरी स्मॉल थिंग that got blown up into very dangerous proportions. What has happened with our youth? अशें दिसता. तुम्ही काम करतात तरणाट्या बरोबर, हांव तुमचे कडच्यान सुरवात करता. वेर इज द प्रॉब्लेम? येस, आता जो साहेबान सांगलो विषय तोच घेवन हांव मुखार वता की सिवीक सेन्स म्हणटा तें स्कूल आनी घरच्यान स्टार्ट जावपाक जाय. फ्यू इयर्स बॅक गुरुनाथ बाब केळेकार हांणी असो एक प्रयत्न केलो. आमी 40 स्कुलांनी मार्गांतल्यान सिवीक क्लब सुरू केले, 7वेच्या आनी 8वेच्या भुरग्यांक इन्वॉल्व करून. प्रत्येक हातूंत क्लबांक भितर 50 भुरगे आशिल्ले. सो 40 into 50 अशे सबंद गोंयचे नॉर्थ आनी साऊथ अशे भुरग्यांक कव्हर केले. तांकां 15 सेशनांचो एक 15 सेशन्स कंपल्सरी एका वर्साक. आनीक तांकां वेगळ्या वेगळ्या प्लेसींनी व्हरप, तांकां दाखोवप, तांकां व्हिडिओ दाखोवप, तांचे कडेन उलोवप. अशे तरेन आय एम व्हेरी हॅपी. एक म्हजे हातूंत आशिल्लो, स्कुलांक आशिल्लो असो एक युनिट, मार्गाचो सिवीक क्लब आशिल्लो. आनी त्या 50 भुरग्यां भितर हांवें तो बदल पळयलो न्ही, बिकॉज दे वेर आवर एम्बेसेडर्स. एटलिस्ट घरा वचून सांगपाक. त्या सिवीक क्लबां भितर म्हजी धुवडी आशिल्ली. ताज्या भितर म्हणजे टीचर म्हणून जालेच, पण एक फॅमिली मेंबर म्हणून तिच्या भितर घडिल्लो बदल हांवें पळयला. आनी ती कशे तरेन घरा कडेन येवन पेरंट्सांक कन्विन्स करता हें हांव पळयलां. म्हणून म्हाका दिसता की हो सिवीक सेन्स म्हणटा तो स्कुलांतल्यान एट द रायट एज डेव्हलप जावपाकच जाय. घरांतल्यान डेव्हलप जावपाक जाय. जावपाक लागलो अशें की घरां भितर संवाद म्हणटा तो झिरोचेर आयला. पेरंट्स अँड चाइल्ड संवाद म्हणटा तो झिरोचेर आयला. आनी एव्हरीवन इज बिझी ऑल द टायम विथ द मोबायल्स. आनी मोबायल इज वन वे संवाद, आमकां खबर आसा. स्कुलांक यो जाल्यार स्कुलांक ऑल द टायम इट इज डिसिप्लीन, इट इज सिलेबस, इट इज एग्जाम्स, इट इज प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, जालें इतल्या भितर. सो भुरगो जो एक्सप्रेस करताले आपले संवेदना त्यो झिरोचेर आयल्यात. आमच्या भुरगेपणाक आमकां खबर आसा की आमचे शिक्षक आशिल्ले जे आमचे फेस पळोवन विचारताले, कितें जालां अग्नी, कितें जालां आनंद, फेस पळोवन. आमचे पेरंट्स फेस पळोवन कितें तरी हाचें बदल्लां आयज, कितें तरी भिनसलां, स्कुलांत भिनसलां आनी खंय भिनसलां.
आमचे टिचर्स विचारताले, कम्युनिटींतले लोक विचारताले, अरे आज बरो दिसना म्हाका, सदांचे भशेन मुडाक दिसना, कितें जालां, आज हे कमी जाला, संवाद कमी जाला. म्हणून हांव सिवीक सेन्सांचो विचार करता तेन्ना ह्या फ्रेंडशिपीचोय हांव विचार करता. काका मामा आते ही रिलेशनशीप आज फक्त नांवा पुरती जाल्यात. आमी काकागेर वताले, मामागेर वताले, आतेगेर वताले, 15-15 दीस रावताले, थंयची वळखी जाताल्यो, फ्रेंड्स जाताले, एकमेका कडेन आमच्या काळजांतले मनांतले एव्हरीथिंग वी यूज टू शेअर, एव्हरीथिंग वी यूज टू शेअर. आयज हे शेअर कोणा कडेन करतलो हे ना जाला. आणि परत फ्रेंड्स ना म्हणपाचें हांव पालकांक ब्लेम करता की पालकांक परत फ्रेंड आपल्या भुरग्याचो अमक्याच कास्टाचो जाय, अमक्याच रिलीजनाचो जाय, अमक्याच सोशल हातूंतलो जाय. सो भुरग्याक फ्रेंड म्हणटा तो ना जाला, घरा कडेन पेरंट म्हणटा ते ना जाल्या, स्कुलांक टिचर ना जाल्या, भुरगो एकोडो पडपाक लागला. रिडींग ना जाला, म्युझिक आयकप म्हणटा ते ना जाला. आणि OTT प्लॅटफॉर्म म्हणटा तो एक आयज असो प्लॅटफॉर्म जाचेर सगळे वेब सिरीज आनी सगळ्यो गजाली, तातूंत ऑल द टायम सामकी अशी एब्युझिव्ह लँग्वेज, तातूंत भितर सगळे वायलन्स सगळो, आणि हो 7वे-8वेच्या भुरग्यां भितर तयार जाल्लो म्हाका दिश्टी पडटा. सो सिवीक सेन्स हो स्कुलांतल्यान डेव्हलप जावपाक जाय, घरांतल्यान तयार जावपाक जाय, आणि फ्रेंड म्हणटात तो भुरग्याक आसपाकच जाय, जाचे कडेन हांव युगांका मरे याद कारणाचे वता की युगांक एक जो जनरली प्रश्न आसतलो की अगेन इट इज अवर इन्स्टिंक्ट्स न्ही. आज आमचे इन्स्टिंक्ट्स डिजिटल जाल्यात. कितें जातन घडलें की काडलो मोबायल बोल्सांतल्यान भायर, केलें शूटिंग, आणि तातूंतल्यान खूब जाण ताचो बरोय उपयोग करतात. कांय जाण एक्टिविस्टूय तशे बरे जालेत आनी अश्यो वायट गजाली उक्ताडार हाडल्यो, तातूंतल्यान मोठी मोठी स्कॅन्डल्स भायर सरली, ताजेर मागीर सरकाराक एक्ट करचें पडलें. त्याच बरोबर आतां ही जाल्ली घडणूक, ऑल्दो दिस इज एन एक्सेप्शन, I think this has many layers to it. तुझो एज अ टीचर आज तरणाट्यांक आणि जे हे आम्ही सोशल मिडियाचेर आम्ही आता सो संदेश कितें, हाऊ टू यूज दिस मिडियम. कारण जशी संदेश बाबान सांगलें, लिगली डुईंग दिस इन द आयस ऑफ लॉ इज ट्री. आता तातूंतल्यान आमकां रिझल्ट मेळटा. कोण एक ते घेवन बसना सगळें करपाक, घेवन बसता ताजे परिणाम कितले भयानक जावपाक शकता तेय आमी पळयलें. सो व्हॉट इज युअर मेसेज? जे लोक आज सोशल मिडियाचो उपयोग करून, मोबायलाचो उपयोग करून कितें तरी बरें करपाक म्हणून सुद्दां वतात, तांकां सुद्दां तुजो आज मेसेज कितें? कशें आसा जाणा की हे जे जनरेशन जे आसा पळय, कळ्ळें, अगेन आय एम कमिंग टू दीस जेन झी जनरेशन इज बिकॉज आमी जितलो ह्या जनरेशनाच्या समस्येकडे लक्ष दिवपाक जाय तितले आमी दिना. कळ्ळें, वेन वी वेर यूथ, आमी जेन्ना कॉलेजीन आसले, तुका सुद्दां खबर आसतलें, कळ्ळें, की तेन्ना आमचे कडेन अशी व्याख्यानां जातालीं की यूथ इज द फ्युचर. कळ्ळें तुका, की इतली डेमोग्राफी आमकां वाडल्या की डेमोग्राफी डिविडंड, युथांनी कसो वागचो, युथांचे शिक्षण. कळ्ळें तुका, आज हो पॉलिसी डिस्कोर्स आमकां दिसता ना, दिसना. कित्याक दिसना इज कारण की हे जे जेन झी जनरेशन आसा पळय, which is exposed to such a volume of information की जे ते एंटायर लाईफ टायमान कॉन्झ्युम करपाक शकना. सो ही तुगेली अभिरुची एका वेळार आशिल्ली की साहित्य वाचप, संगीत आयकप, आज ह्या एंटायर साहित्य संगीत सिनेमाचो एक चौथो जावन पडला, दॅट इज अ कॉन्टेंट. आज तुगेले तांकां रिडींग मटेरियल्स वॉट वी गिव्ह इज ऑल्सो सीन एज अ कॉन्टेंट. Is what they do is that ki put your entire research article into an AI and ask and prompt an AI machine to summarize it. इतले सोपें जाला, कळ्ळें तुका, which is you called as a brain rot generation. म्हणजे तुजो अल्गोरिदम ठरयता, कळ्ळें, तुजो ब्रेन कितें आसा तो. हाजो मूलभूत प्रश्न आसा की आमची जी स्पीड आसा पळय, कळ्ळें, की from I first mobile that we operated, a processor was about 512 GB, 512 MB. Now the minimum phone is to गेलो 2 GB processor आसा, कळ्ळें, but your processor has increased its speed, but the speed of your brain has remained constant, which is same. कळ्ळें, तो ह्या हातूंतल्यान आमचो आउटकम कितें आसा. आयचे जनरेशन जेन झी आसा पळय, विच इज इन द जॉब मार्केट, बट फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ अ ह्युमन कायंड हे सगळ्यात बेरोजगार जनरेशन इज अ फॅक्ट. कळ्ळें, इज बिकॉज द कॅरेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो चेंजिंग. देर इज नथिंग कॉल्ड एज अ रेग्युलर एम्प्लॉयमेंट टुडे. कळ्ळें, दुसरी गजाल आसा, दीस जनरेशन इज द लोनलियस्ट जनरेशन.
आज ज्या पद्दतीन आमच्याकडे भुरगो येता पळय युनिव्हर्सिटीन कळ्ळें तुका, ताजे कडेन ताका बोलको करपाकूच तुका म्हयने 2 म्हयने 6 म्हयने 1 सेमेस्टर वता कळ्ळें, विच इज अ फॅक्ट. इज बिकॉज की हे जनरेशन कंप्युटराक पळोवन, मोबायलाक पळोवन, टॅबाक पळोवन वाडलां कळ्ळें, आनी हातूंत तांकां कितें ह्युमन इंटरफेस आसा अशी 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 तांचे तकलेन कितें कल्पना ना कळ्ळें. दुसरी गजाल, what we need to do at this point of time is stop competing with tragedies. कळ्ळें की पयर म्हजे कडेन कोण तरी एक आर्ग्युमेंट घालतालो रातचे 12 कळ्ळें तुका, इज दॅट की 17 year old अ बॉय वॉज किल्ड इन गाझियाबाद. ते व्हायरल सीसीटीव्हीचो तो व्हायरल जालो कळ्ळें तुका, विच वॉज बेसिकली अबाउट दिस तांची teenage animosity of these motorcycles, that who would drive this motorcycle, but apparently that person who shared the news to me was entire discourse was about Hindu Muslim. So ही जी आमची एक जी आसा पळय कॉम्पिटिंग विथ द ट्रेजेडीज कळ्ळें तुका, ती हे जाल्या. सो माय पॉइंट इज दॅट की हातून एज अ टीचर म्हणून आय फील कळ्ळें तुका, इट्स मोर देन पेरेंट. When you talk about this morality, civic sense, it's not a responsibility of a parents alone. It's a collective responsibility as a society. हांव तुका फक्त एकूच एक मिनटाचें उदाहरण दिता, इज दॅट की वी हॅड अ स्टुडंट फ्रॉम ताजिकिस्तान अंडर दिस एक्सचेंज प्रोग्राम कळ्ळें. आतां ताजिकिस्तान खंय, ती आयले हांगा भारतान एज अ एक्सचेंज. देयर वर 2 गर्ल्स. ती युनिव्हर्सिटीचो सगळो जो कचरो आसतालो पळय कळ्ळें, जे उश्टे आसताले पळय, ते तांकां सेपरेट एक बॅग दवरताले आनी ताजो जो कचरो आसा तो हॉस्टेलान वचून कंपोस्ट करून ती सारें करताली. नाव वॉट द पीपल फ्रॉम ताजिकिस्तान हॅड टू डू विथ द क्लिनलीनेस इन गोवा कळ्ळें, की ही जर आमी युनिव्हर्सल मोरॅलिटी जर बिल्ड करिना न्ही कळ्ळें आयच्या जगान, when your boundaries, we will only face tragedies after tragedies. Absolutely, there has to be a universal morality on this. Sandesh Bab, before I wind up, तुम्ही म्हाका सांगा, एज अ पुलीस ऑफिसर, what is your message? कारण हे सर्रास चालू झालं, मग की मोबाईल काढलो, व्हिडिओ घेतलो, खूप फावटी आमची इंटेन्शन बरे असता, पण एक एकदा त्याचा परिणाम किती जाय ते सांगपाक जायना हाची जाणीव म्हाका दिसता सगळ्याक जाल्या. So what is your advice as a police officer, as a parent? How should we approach this? कारण this स्मार्टफोन म्हणटा ते नाटक जे आसा ते आमच्या सगळ्यांच्या हातांत आसा आणि प्रत्येक मनशाक दिसता की आय कॅन बी अ कॉन्टेंट क्रिएटर, आय कॅन बी अन एक्टिविस्ट, आय कॅन बी अ विजिलंटी, कितेंय. सो कशें करपाचें हें? See, there is a difference between self-discipline and forced discipline. Self-discipline, in the sense, you should know what is discipline. You should instead, not because you are facing some law, you should be disciplined. You should be disciplined from within, and that starts from the very young age. From age up to 7, the subconscious mind start building up. So that is the time when you have to be told by the parents what is right, what is wrong. Now everybody says Gen Z. Our family members, there are Gen Z in our family members, but they are very disciplined. They don't do this kind of things. So you cannot generalize that this is Gen Z, this is a different generation. Any generation it may be. The previous generation is your parents. It is your parents' duty. You cannot even expect teachers to do it. It starts from the parents from home. They look up to you, how you behave. If you go into a detailed study of the family history, then you will come to know the qualities which these young people are imbibing. They have to got something to do with the parents or the neighborhood or what kind of any kind of a thing. So if you promote from the very young age discipline within a child, then that child will always remain disciplined till the last day of the life. We cannot blame somebody else because civic authorities are doing something. Because see, people like us, we are from last generation. We are not so good in digital this thing, but we learned and used it for a good thing, not for a bad thing. Why? Nobody has said that you don't do it. We know because of the self-discipline. And in a country like India, where training with the defense forces is not compulsory, these kind of things are happening. You go to other states, people are in other countries, people are trained. They have to forcibly join the defense forces, where you have to
go through certain disciplinary actions, and discipline, you are taught what is discipline, and they behave in a disciplined way. For our Gen Z, they only, why these days Gen Z go only to bad things? Why don't they do good things? They can also promote a good things. Now in this, you record a video, you go to the authorities and say, this is the person who has done this, please take action. My role is over. You cannot reserve the role of somebody else. You cannot reserve the role of the court and all, and you cannot go. And the person who has shot the video, who has made it viral, and whichever news channel has made it viral, they are equally responsible for today's incident. ना आणि म्हाका दिसता हो इम्पॉर्टंट इश्यू आहा. तुम्ही दोन शब्द बरे वापरले. एक म्हळ्यार डिसिप्लिन. हांव तातूंत भितर एक शब्द ऍड करता ते म्हळ्यार संस्कार. कारण डिसिप्लिन आणि संस्कार हे आमगेल्या हातात हात घालून वचपी गजाली. ह्यो दोनूय गजाली जेन्ना गडबडटात तेन्ना असले प्रकार घडटात. म्हणजे म्हाका खबर आहा एका डिबेटा भितर सगळे जावची ना. हाजेर आमी परत परत उलयत रावचें पडटलें. पण आज म्हाका दिसता एकच गजाल आमी सगळ्यांनी लक्षात दवरपाक जाय की प्रमोद भाऊ संस्कारांक धरून संस्कार खूप महत्वाचें उतर वापरला. हांव एकच उमेद घेता. म्हाका उगड आसा म्हज्या भुरगेपणाक हांव जेवणार बशिल्ले कडेन जेवण सांडटालो. म्हज्या बापायन एक दीस म्हाका सांगलें की तूं जेवण सांडटा तें जेवण मेळनाशिल्ले देशांत आमच्या कोट्यांनी लोक आसात म्हणून. तूं जें जेवण सांडटा तें तयार करपा खातीर कितलेशेच शेतकामत्यांनी घाम गाळ्ळा म्हणून. म्हाका त्या दिसाक सत्य कळ्ळें हे संस्कार भुरग्यांचेर जावपाक जाय. हे घरांत जाल्ले दिश्टी पडनात. घरांत 4 लोक जेवतात, 8 लोकांचें जेवण भायर पडटा कोयर. सोंपें जालां कारण पयसो आयला हातात. हे बंद जावपाक जाय. आणि दुसरें खंयच्यान स्टार्ट जाता हे कोयर भायर उडोवप. घरांत बशिल्ले कडेन भुरग्याक आवय आयस्क्रीम हाडून दिता, चॉकलेट हाडून दिता आणि तो चॉकलेटीचे रॅपर लिटरली पांया कडेन उडयता. आमचो कोयर स्टार्ट करपाचे किंवा सिवीक सायन्स म्हाका दिसता थंयच्यान सुरवात जावपाक जाय. आवयन जर सांगलें बाबा वरान एक तो हातूंक कोयरा पेटयेंत उडय म्हणून डस्टबिनाक, थंयच्यान लेसन नंबर 1 स्टार्ट जाता. जावपाक जाय. पण आमचो भुरगो बशिल्ले कडेन थंय पांया कडेन उडयता रॅपर, आवय मागीर केन्ना तरी अर्तासान 1 तासान काडटा. सो लेसन नंबर 1 थंयच्यान स्टार्ट जावपाक जाय. प्लास्टीक कितलें वाडलें आमच्या हातूंत भितर. आमी जर सगळ्यांनी ठरयलें आमी जर एक पोती व्हरतले आनी सगळे तातूंत घालून हाडटले म्हणून कितलें प्लास्टीक त्या सुद्दां हातूंत भितर व्हिडिओ भितर प्लास्टीक दिश्टी पडटा. सो वी आर रिस्पॉन्सिबल. म्हाका दिसता संस्कार म्हणून तुवें खूप सुंदर वापरला उतर. म्हाका एकच गजाल हांगा कंक्लूड करतना सांगचें दिसता की प्रत्येक खेपे इंट्रोस्पेक्शन करपा खातीर एक ट्रेजेडीच जावपाक जाय. इतले काय आमी शिक्षीत आनी अपुरबुद्ध न्ही. म्हाका दिसता आमकां कळटात गजाली, पण कळटा आसतना आमी खुबश्यो गजाली करनात. वेन अ ट्रेजेडी हिट्स अस, दॅट इज द टायम इट शेक्स आवर कॉन्शियन्स. बट हो कॉन्शियन्स आनी ही जी संवेदनशीलता आसा ती बाकीच्या टायमारूय आसप तितलेंच गरजेचें. हांव इतलेंच सांगता आनी आज थांबता. आमी हाजेर उलयत रावया. कारण हो एका घडणुकेचो किंवा एका डिबेटाचो विशय न्ही. हो एक समाज म्हणून आमचे खातीर खूप मोठो विशय, आत्मचिंतनाचो विशय. आणि हे आत्मचिंतन फक्त एक ट्रेजेडी वेळार जावचें न्ही, ते कंटिन्युअस जावचें आनी तातूंतल्यान एक जे संस्कार जे आसात ते घडत रावचे. म्हाका दिसता फक्त जनरेचेर न्ही, आमच्याय जनरेशनाचेर खुबशे संस्कार जावपाची गरज आसा आनी खुबशे चुकीचे संस्कार जावपाक लागल्यात. तेही बंद जावप तितलेच गरजेचे. इतलेच सांगता आनी थांबता. अग्नी सर, युगांग बाब, संदेश बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटिंग. पळयत रावात स्टुडंट. नमस्कार.